आयज जे आमच्या सासमाळ बायणान थंय आमचो एक सिनियर कार्यकर्ता जयंत बाब रावता हो एक्चुअली प्रॉब्लम आता जाली 10-1 वर्सां जाली हे ओवरफ्लो जाता आनी लोकांक त्रास जाता। हांगा कशें जालें पयले बिल्डिंगे बी नासल्यो आतां लोकसंख्या वाडली बिल्डिंगे वाडल्यो आनी वोवरफ्लो जाता। आतांच तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान कशें ते व्हांवता ते इट इज इन व्हेरी बॅड कंडिशन आनी हे आमी एक्चुअली हार्डली फ्रॉम 300 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी हे अशें जावपा जायना आनी इवन PWD सिवरेज ऑल्सो शूड टेक केअर इफ देर इज अ प्रॉब्लम। आतां धाकटे पायपलायन आसा आतां व्हडली करपाक जाय हे चिंतप पयलीं 10 वर्सां पयलीं येवपाक जालें मागीर सिवरेज गंजे वांगडा नाल्यार आमदारा वांगडा पूण हे खंय तरी जावंक पावना आनी ऑल ओवर वास्को आतां आमी सिवरेज लायनाचें आमचें काम सुरू जाल्लें आसा। आमदारान सगळो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा की प्रत्येक वाड्याचेर सिवरेज जावपाक जाय कित्याक सगळे लोक आपणाचे गटरान सोडटाना व्हांवन सोडटा आनी आमकां तांकां हें करपाक जायना कित्याक तांकां फॅसिलिटी ना। सो येणाऱ्या काळांत 2 वर्सां भितर तर सगळ्या वास्कोभर तर सिवरेज लायन जाली तशें काम सुरू जालां अशें आमदारान घेतलें। सिवरेज जावपाक कारण कितें आसता आमी लोक म्हणटा की सिवरेज आमगे सिवरेज ना पूण सिवरेजा खातीर आमकां एक पंपींग स्टेशन बसोवपाक पडटा त्या खातीर पंपींग स्टेशन बसोवपाक आमकां एक जागो जाय पडटा तो जागो मेळना कारणां खातीर ती सिवरेज लायन थंय येना। पूण देवाच्या हेच्या दुयेंसान आमच्या वॉर्ड नंबर 16 2 जागे आमी आयडेंटिफाय करून आमी काम सुरवात करपाक फाल्यां काम सुरवात जातली आनी खरेंच आमदाराचें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा 40 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा फूल वॉर्ड नंबर 16 भितर आमचो कवर जातलो। आमचे MLA साहेब वास्कोचे तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाज्या वार्डान म्हाका दिसता 4th प्रोजेक्ट जो आतां जाता तो मांगोरिलान जालो म्हणजे काटे बायणा जालो मागीर ते खापरेश्वरा कडेन जालो 3 जाले ते आनी हो 4थो। सो जे म्हाज्या वार्डान जे काम जालां सिवरेजीचे जे ओल्ड पायपलायन्स आसा ते चेंज करून दवरले सरान दिले आमकां ते आनी तांकां लागून आनी परत एकदां हांव तेंचे खरेंच आभारी आसा। आनी जितले आतां मांगरान थोड्यांक कनेक्टिविटी ना तेजी सिवरेजीची सो आमी आदिती मॅडमा कडेन एकदां उलयल्ले एक म्हाका 7-8 कितें तरी घरां उरल्या ती कित्याक ती डायरेक्ट गटरान येता आनी ते गटराचे सगळे हांगासून हे नल्लान वयता। सो त्या जयंत जाधवान ते एकदां पॉयंट रेज केलो तो थंयचे थोड्यांची कनेक्टिविटी ना म्हणून हांगा थोडे सिवरेजीचें उदक येता सकाळी फुडें चड वास मारता। सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सिवरेज डिपार्टमेंटाक की थोड्यांची घरां कोणाक कनेक्टिविटी ना तांकां मातशें ते खंय तरी एडजस्ट करून तांकां कनेक्ट करपाचें जेणे करून ते आमकां कांय त्रास जावचो ना पब्लिकेक। आनी परत हांव आनी एकदां आभारी आहा कितें म्हाज्या हितून वार्डान खूब डेवलपमेंट वर्क जाल्लें आसा। सो दाजी सराक सांगता हांव आनीकूय म्हाजे 2-3 आहा प्रोजेक्ट ते मातशे हातीन घेवपाचे आनी ते सासमोळेचे सनीबी बिल्डिंगाचे रहिवासी आसा आमचे तानावडे बाब आसा कुट्टी आसा एंथनी राजा जाधव समीर सगळे आसा। आमी सगळे जाण खूब आभारी आमचे आमदार श्री दाजी साळकर यांचे की तेंच्यांनी हे काम 11.5-12 लाखाचें काम घेतलां। आज आमचो कावन्सिलर दिलीप बाब आसा कारण आमी सगळे जाण हांगा रावपी हांगा भरपूर फेस करताले। म्हाका आतां दर दिसा फाटल्यान सिवरेज आयज एग्जाम्पल आयज ती फुटल्या हांव आमदार दाजींक कितले फाटी हांव झगडी केल्या फोनाचेर मॅडम अदिती आसत आमचो पांढरे आसत जेई आमची अदिती तिका कितल्या फाटी बोवाळ मारता पळय कितें कारण फुट्टाली ही लायन कांय वर्सां पूर्वी आमचे आदले BJPचे आमदार कार्लूस आल्मेदांनी घातलेली पूण कालांतरान बिल्डींग जाली पॉप्युलेशन वाडलें म्हणून आज दाजी साळकरचे परत अभिनंदन आनी धन्यवाद की तेंच्यांनी अपग्रेड केला अपग्रेड करून मोठी पायपलायन घालता की फुडें हो प्रॉब्लेम जावचो न्ही म्हणून। 11.5-12 लाखाचो एक हे एस्टिमेट आसा दिस इज इंटरनल सिवरेज सिस्टम कनेक्टिविटी जी आतां खूब पोन्नी आशिल्ली आनी ताच्या खातीर परत ह्या वाड्यावयल्या लोकांक सिवरेज ओवरफ्लो जाताली ती रस्त्यार येताली भुरगीं हांगा सकाळी फुडें स्कुलाक वता आसतना म्हणजे हांगची लोक जे ऑफिसाक बी वता आसतना तांकां सदांच त्रास जातालो आनी तांच्यो कंप्लेन्स आशिल्ल्यो की ते सिवरेजींतल्यान तांकां चलचें पडटालें गाडी वता आसतना ती सिवरेज तांचेर पडटाली। सो आमी तेन्ना प्रपोजल घाल्लो तो पास जावन आयलो आनी आज हें काम स्टार्ट जाता। म्हाका दिसता हें काम स्टार्ट जातकूच हांगा जी सिवरेज कनेक्टिविटी आसा ती स्ट्रीमलायन जातली आनी जे ओवरफ्लो जातालें तें बंद जातलें। सो एक म्हाका दिसता तांचो एक डिमांड आशिल्लो तो आमी हें केला आनी हो रस्तेय बी आतां सगळे ह्या दिसांनी ते सिवरेजा खातीरूच आमी रावल्या आनी ते सिवरेज सिस्टम जातकूच आमी रस्ते करपाचें आमी स्टार्ट करतले।